लैंगिक अत्याचार प्रकरणात निमाणे 15 वर्सां पिरायेची आवय आणि त्याच्या नवजात भुरग्याक तांच्या कुटुंबाच्या सुवाधीन केले। उच्च न्यायालयान हस्तक्षेप करून आरोपींची डीएनए चाचणी परतून पॉझिटिव्ह आयल्या उपरांत उत्तर गोंय बाल कल्याण समितीन हो निर्णय घेतलो। 15 वर्सां पिरायेचे लैंगिक अत्याचार जाल्ली आवय आणि ताचे नवजात भुरग्याक सुमार 2 म्हयने संस्थेन दवरिल्ले। ह्या प्रकरणाची नितळ चौकशी जावची आणि चलयेचेर कसलोच दबाव जावचो न्हय हे खातीर उच्च न्यायालयाच्या निर्देशा प्रमाण ही व्यवस्था केल्ली। मजगती आरोपीक अटक केल्या आणि ताचे डीएनए चाचणी पॉझिटिव्ह आयिल्ल्यान चौकशेत महत्वाची सुधारणा जाल्या। उच्च न्यायालयान चौकशी पुराय जाल्ले निरीक्षण करून बाल कल्याण समिती कडेन चलयेक आणि भुरग्याक कुटुंबांच्या हातात दिवपाचो निर्णय घेवपाचो निर्देश दिला। ते प्रमाण उत्तर गोंय बाल कल्याण समितीन पालकांची परिस्थिती, चलयेची इत्सा, तिजो हेत आणि सामाजिक चौकशी अहवाल पळोवन दोगांकूय कुटुंबाकडेन दिवपाचो आदेश दिलो। या प्रकरणात जुलैत अल्पवयीन चलयेन सरकारी हॉस्पिटलाच्या शौचालयात भुरग्याक जल्म दिल्ल्यान पुलिसांनी केस नोंद केल्ली। तशेंच उच्च न्यायालयान तपास अधिकाऱ्याक चौकशी वेळार चलयेचो विश्वास मेळोवन आरोप्याक वळखुपाक मार्गदर्शन केल्ले। निमाणे चलयेन आरोपीचे नाव लागच्या मनशाकडेन उक्ते केले आणि ताका लागून चौकशेक महत्वाची दिका मेळ्ळी। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।